नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयची खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी 2 दिसांच्या कुवेत देशाच्या भेटेर आसात. सुमार 43 वर्सां उपरांत कुवेत दौऱ्याचेर पयलेच फावटी भारताचे प्रधानमंत्री म्हूण नरेंद्र मोदी हांणी ही भेट दिल्या. कुवेत राज्याचे प्रमुख अमीर शेख अल अहमद अल जाबेर अल सबहा हांणी कुवेत देशांत येवपाचे आपोवणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिला. कुवेत आनी भारत हांचे पयलींचे बरे संबंद आसात. दोनूय राष्ट्रांचो वेपार आनी संस्कृती हाका लागून हो दौरो भारत देशा खातीर म्हत्वाचो आसा अशें विदेश मंत्रालयाचे सचिव अरुण कुमार चटर्जी हांणी सांगले. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज त्रिपुरा अगरतळा हांगा आयोजीत केल्ल्या 72व्या ईशान्य परिशदेक उपस्थिती लायली. पूर्वोत्तर भागांत गुंतवणूक जावपाक लागून ही परिशद म्हत्वपूर्ण आसा. देशांतल्या हेर वाठारां वांगडा ईशान्य वाठारूय जोडपाक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटल्या 10 वर्सां सावन यत्न केल्यात. केंद्र सरकार गुंतवणूकदारांक पूर्वोत्तर भागांत गुंतवणूक करपाक लागून प्रेरीत करीत आसा अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी परिशदेंत सांगलें. हमारी स्ट्रेंथ अकेले पूर्वोत्तर में 7500 से ज्यादा अधिक फूलों की प्रजातियां हैं और कई प्रकार के अलभ्य वन्य और पानीजन्य प्रजातियों का ये हमारा उत्कृष्ट स्थान है. ये सारी चीजों को संजोकर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस 10 साल में हुआ है. परंतु सबसे बड़ा काम हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है. 20 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी. एक प्रकार से इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की मूल संरचनाएं खड़ा करने का काम ये 10 साल में हुआ है. अब समय आ गया है कि नींव पर एक बुलंद, मजबूत और समावेशी विकास की आगे बढ़ने का काम हमें करना है. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज पंजाब विश्वविद्यालयान आयोजीत केल्ल्या वैश्वीक पूर्व विद्यार्थी संमेलनाचे उक्तावण केलें. ह्या वेळार उपराष्ट्रपती धनखड हांणी वैश्वीक पूर्व विद्यार्थी संमेलनाची तोखणाय करून ह्या संमेलनाचो लाव विद्यार्थ्यांक फुडाराक जातलो. विद्यार्थ्यांक धनखड हांणी मार्गदर्शन करतना देशाची अखंडताय आनी सुरक्षता हाचेरूय मार्गदर्शन केलें. गोंयांतल्या मळाचेर उदरगती खातीर फुडल्या वर्साच्या अर्थसंकल्पान घसघशीत निधीची तजवीज करची अशी मागणी करून त्या संबंधातले निवेदन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां भेटयले. जीएसटी तशेंच देशातल्या राज्यातल्या अर्थसंकल्प पूर्व मागण्या संदर्भात अर्थमंत्री सीतारामन हांणी राजस्थानातल्या जैसलमेरान बसका घेतली. ह्या बसकेन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हजेरी लायली. गोंयांतल्या विविध मळांचेर उदरगती खातीर अर्थसंकल्पान सुमार 10,000 कोटी रुपयाची तजवीज करची म्हूण अर्थमंत्री सीतारामन हांचे कडेन मागणी केल्या. जीटीडीसी म्हळ्यार गोंय विकास पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी पर्यटन खातें हांच्या जोड पालवान 25 डिसेंबराक कुळे वाठारांतल्या मैतावाडो मैदानाचेर दूधसागर फेस्टा वेस्टा ही एक दिसाची कार्यावळ जातली. दूधसागर फेस्टा वेस्टा कार्यावळीन सांस्कृतीक कलाकुशळ कारागीर आनी गोंयचे पारंपारीक खाद्यपदार्थ हांचे स्टॉल्स पळोवपाक मेळटले अशें जीटीडीसीचे चेअरमॅन डॉ. गणेश गांवकार हांणी सांगलां. पणजे हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत डॉ. गणेश गांवकार हांच्या वांगडा जीटीडीसी वेवस्थापकीय संचालक गॅविन डायस,
GTDCचे महाव्यवस्थापक दीपक नार्वेकर, पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपाका उपस्थित आशिल्ले। हो कार्यक्रम कसो आसा की थंय म्युझिक आसतले, स्टॉल्स आसतले आणि हाजो फायदो जे पळय लोकल आसा त्या लोकल्सांकय मेळटले, बाकीच्यांकय आमी सगळ्याक ते आपयतले। सगळ्या गोंयच्या लोकांनी त्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो ह्या उद्देशान हे आमी फेस्टिविस्टां करपाचे जे फेस्टिवल करचे अशें आमी ठरयलां। आनी 25 डिसेंबराक 24 तारखेक क्रिसमस ताचो खबर आहा तुमकां। ह्या वर्साचे आमचे फेस्टिविस्टाचे पळय न्ही ते कोइन्सायड जाला आनी कितें आसा ताची जी पळय उमेद जी पळय आसा पळय ती डबल जाल्या। आमकां सगळ्यांक गरज आसा, सगळ्या गोंयकारांक गरज आसा की जे लोक आसा न्ही ते लोक आमकां अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन आमी ताका सगळ्यांक एक्सेप्ट करून तेंची आमी सेवा जर केली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक आमकां कांय कमी पडचें ना। कुळे वाठारांतल्या मैतवाडा हांगा पयलेच फावटी दूधसागर फेस्टाविस्टा हो महोत्सव जाता। ह्या महोत्सवांत कुळे वाठारांतल्या नैसर्गिक आकर्षण दाखोवपाचो यत्न आसा। पर्यटन खात्याचो गोवा बियॉन्ड बीचेस हो लेगीत उपक्रम आसा अशें पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपाका हांणी सांगलें। Department of Tourism along with GTDC we are focusing on Goa beyond beaches. So as part of this we are promoting hinterlands, adventure tourism, right, homestays and spiritual tourism, various verticals under the regenerative tourism umbrella. So as part of this we want to take festivals to the southernmost part of Goa. So as per that is one of initiative by Honorable Chairperson. In this initiative we are going to celebrate to bring the local culture, local music and festival atmosphere in the Dudhsagar in that area. So as part of this I would request all of you please be come over there and participate and make this festival successful. Bring tourists to showcase it is Goa is not about only in this beaches only. It is beyond beaches and especially those areas are South Goa, very beautiful places. So we want to showcase those atmosphere. We want to showcase that ecosystem. As part of that on we have been promoting homestays also. Recently we could we called media friends also. We have held two first Airbnb led training programs along with the department. One is in North Goa, other one in South Goa. So we have given the hands-on experience to promote homestays also. गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतल्या उपरांत भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव BL संतोष हांकांय मेळ्ळे। ह्या भेटेन भलायकी मंत्री राणे हांणी गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव BL संतोष हांच्या वांगडा उलोवप केलें। 70 तालुक्यांत भाजपाचे सदस्यता नोंदणी हेर तालुक्या परस चड जाल्ल्या कारणान मंत्री राणे हांचे BL संतोष हांणी तोखणाय केली। भलायकी मंत्री राणे हांच्या फुडारपणाखाला 70 तालुक्यांत सुमार 51,000 नवे भाजप सदस्यांची नोंदणी केल्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97, डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।